नमस्कार. अंतरिक्ष आप एंड हवेत सगळ्यांक येवकार. आमचो प्रोग्राम एस्ट्रॉनॉमीचो आसून स्पेसाचो आसून ते तातूनच लिमिटेड नासता. सायन्स आनी सायन्सा बद्दल एक एट्रॅक्शन आमी लोकांक निर्माण करपाचे प्रयत्न करतात आनी प्रोग्रामाक फीडबॅक बरो मेळटा. तुमच्या पैकी कितलेशे लोक आसात जे म्हाका कॉन्टॅक्ट करून ताचे बद्दल खूब कितें कितें विचारत असतात आनी तेच खातीर हांवें तुमकां सांगिल्लें तुमच्या मनान कितें तरी क्वेश्चन आसा आनी ते जर क्वेश्चन एक्चुअली रेलेवंट आसात आनी जे तांचो लोकांक फायदो जावंक शकता जाल्यार तुमकां आमी हांगा आमच्या एपिसोडान आपोवन तुमी बी हांगा एपिसोडान आमच्या बरोबर येवं शकतले. आनी आज हांव एंड वाय एपिसोड आमी ताजेरूच केला. आमचे प्रोग्राम जो अंतरिक्ष आमचो प्रोग्राम आसा हे पळोवणारे 3 दर्शक आमचे जांकां एस्ट्रॉनॉमीन इंट्रस्ट आसा. सगळ्यांक आसा तितलीच आसा. दे आर नॉट एस्ट्रॉनॉमर्स. ते सगळे वेगळे वेगळे फिल्डांतले आसात. पण प्रोग्राम पळोवन तांकां हे प्रोग्रामाचे कितें कितें क्वेश्चन विचारपाचे आशिल्ले आनी ते तिगूय जाणांचे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इन द सेम ट्रॅक आसात. सो म्हाका दिसलें हे तुमच्या बरोबर दर्शकां बरोबर शेअर केल्यार तुमकांच न्ही गोंयच्या सगळ्या आमच्या स्टुडंट पॉप्युलेशनाक ताजो खूब फायदो जातलो. आमी येवकार करया आयच्या आमच्या हांव एंड वाय स्पेशल एपिसोडांत 3 स्पेशल पर्सनॅलिटीज. पयले सुवातेर आसा अनिरुद्ध बोरकार. अनिरुद्ध, वेलकम टू द प्रोग्राम. नमस्कार. अनिरुद्ध बोरकार एडवोकेट आसा. एडवोकेट अनिरुद्ध बोरकार. लिगल मेड सिंपल ही ताणें वेबसायट तयार केल्या आनी खुबशे हातून ताका इंट्रस्ट आसा. नॉट ओन्ली इन हीस फील्ड पण सायन्स, एस्ट्रॉनॉमी, फोटोग्राफी हे खुबशे ताका क्विझींग हातून ताका इंट्रस्ट आसा. दुसरे सुवातेक मिसेस लुइजा गेरा आसा. मॅडम, वेलकम टू द शो. वेलकम टू अंतरिक्ष. वेलकम टू स्पेस. आय थिंक यू आर फ्रॉम अ ट्रॅव्हल एजन्सी. यू आर द जनरल मॅनेजर ऑफ MGM ट्रॅव्हल्स फ्रॉम पेंजिम. So I think this show will give you new ideas and maybe you can start a tour agency, a travel to take to space people. So astronomy gives everybody new ideas. So you can also give us ideas and we will also try to give you some ideas. तिसऱ्या सुवातेक आसा ध्रुव उसगांवकर. ध्रुव गोवा युनिवर्सिटीन पोर्चुगीज शिकयता. ही इज अ प्रोफेसर ऑफ पोर्चुगीज आनी खुबशे लँग्वेज ओरिएंटेड एक्टिविटीज तो करता. ही इज अ लिंग्विस्ट ऑल्सो. सो तिगांकूय आमचे शोन येवकार करया आनी डायरेक्टली सुरू करया. फर्स्ट क्वेश्चन वी ऑलवेज से लेडीज फर्स्ट. सो लुइजा मॅडम स्टार्ट करतली. Satish, we watch your show with keen interest. The way you conduct on astronomy and its various topics. Yes, it's a fascinating science. But I have a doubt. What are its tangible benefits? Why should someone pursue a study on astronomy? Why astronomy? Yeah, why astronomy? There are so many better things Correct. to do, but why astronomy? Why astronomy? A very good question. Madam, see, we are humans today. आम्ही हांगा मनीस म्हणून आज हांगा बसल्यात, civilized humans. That is because of astronomy. It is, if not for anything else, it is our past. We have come from astronomy. We always say that when the cavemen looked up at the sky, जेन्ना आकाशाकडे आदी मानवान पळयले तेन्ना ते नक्षत्रां बद्दल तांचे क्वेश्चन मनाक आयले. द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बिकॉज ऑफ एस्ट्रॉनॉमी अँड इट वॉज द बर्थ ऑफ सायन्स. सो एस्ट्रॉनॉमी इज द मदर ऑफ सायन्स. वेळ म्हणून ना, कॅलेंडर म्हणून ना, सिजन्स, एग्रीकल्चर सगळें एस्ट्रॉनॉमी पासून आमकां मेळ्ळा. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बट दॅट इज हिस्ट्री. तुमी म्हणटले आतां कित्याक शिकपाक जाय. अवश्य गरज आसा. मोस्ट इम्पॉर्टंट गरज आसा म्हणजे पीपल आर नॉट टेकिंग अप एस्ट्रॉनॉमी. कोण ते फिल्डान वचना. इट इज द बिगस्ट फील्ड. युनिवर्स इज द बिगस्ट प्लेस. So knowledge of the universe is the biggest science and nobody is interested in taking it up. So that is the first cause that you should take it up. Astronomy शिकून खूपशे आमकां प्राप्त जाता. एक फोकस येता. एक दुसऱ्या लेवलाचेर, हायर लेवलाचेर, एट अ डिफरंट लेवलाचेर, समथिंग फ्रॉम others, what others are doing. We get a concentration to do something more in life. But you will say that these are normal. सगळ्या फिल्डांनी हेच मेळटा आमकां कॉन्सन्ट्रेशन हे. But I am saying the same thing की when you develop different skills through astronomy or just the hobby of astronomy, you can apply those skills to your life and become a better human being. That is my answer to why astronomy. Okay, I hope तुमचे आन्सर हांवें केले क्वेश्चनाचे. ध्रुव, you also have some questions similar in mind, I feel. हय, डेफिनेटली. म्हाका भुरगेपणा एस्ट्रॉनॉमीची खूप आवड आशिल्ली. मागीर हांव लँग्वेजीसाच्या फिल्डान वचून मागीर टच गेलो. आमकां ल्हानपणा सगळ्यांक एस्ट्रॉनॉट नाल्यार एस्ट्रॉनॉमर जावपाचें आसा. डेफिनेटली. आमी वी लूज द ट्रॅक एंड वी गो ऑन मोर टेंजिबल फील्ड्स. आतां कळ्ळें, आतां तुमचे आयकून की इतली ऑप्शन्स आसा म्हणून एस्ट्रॉनॉमीच्या फिल्डान. भरपूर फील्ड्स आसा तातूंत विच पीपल आर नॉट अवेअर बिकॉज दे डोंट केअर टू बी अवेअर ऑफ इट. दॅट्स ट्रू. हांव स्वता गोवा युनिवर्सिटीन काम करता, पूण अशे एस्ट्रॉनॉमीचे अशे कोर्स अशी हांवें आयकुना. आमच्या युनिवर्सिटीन तरी ना. हय, आसतले तशे. पूण जर कोणाक एस्ट्रॉनॉमी शिकपाक जाय जाल्यार खंय शिकूंक शकता?
Yeah, you don't find astronomers around you. I mean, no one follows a career in astronomy. Exactly. In fact, they go for medicine, IT, other engineering, etc. Which But is not more common. More common, easily accessible. Yes. Legal Legal, yes, lawyers. Yeah, exactly. Yes, yes. So the thing is, madam, astronomy खूप करियर्स आसा, खूप ऑप्शन्स आसा. आमी गोंयच्या भुरग्यांच्या लेवलाचेर उलोवया. लेट्स नॉट टॉक अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट इवन इंडिया. लेट्स टॉक अबाउट आवर गोवन किड्स. सो आमच्या गोंयान एस्ट्रॉनॉमी युनिवर्सिटीन तशी ना. ध्रुव सरान आमकां सांगलें. बट इट इज नॉट, गोवा इज नॉट जस्ट वन प्लेस. आमकां अराउंड गोवा देर आर सो मेनी प्लेसीस. कितले इन्स्टिट्यूशन्स आसात. ओके, नेक्स्ट टू गोवा पुण्या द बिगस्ट युनिवर्सिटी इन एस्ट्रॉनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स एक्झिस्ट इन पुना. द बिगस्ट रेडिओ टेलिस्कोप इन द वर्ल्ड, you will not be knowing, exists in India in Pune. Really? सो ते सगळे रिसर्च फॅसिलिटीज आसा. एकेडमिक दिल्ली युनिवर्सिटीन आसा, कितलेशे युनिवर्सिटीज आसा ज्यातून आमकां एस्ट्रॉनॉमीचे कोर्सेस आसा. बट दे आर मोस्टली ऑल एट द पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवल. सगळे आयदर आफ्टर यू डू युअर BSc इन फिजिक्स आणि मॅथ्स, then you can go at a postgraduate level and take up astronomy as a further field in your life. Specialization म्हणून astronomy आसा, तुमकां ते स्कुलान आनी कॉलेजीन मेळचेना. पण पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवल, PhD लेवल, मोस्ट ऑफ द युनिवर्सिटीज वेरेवर देर आर, देर इज अ फुल लिस्ट ऑफ देम वेर वी डोंट हॅव टायम. पण आमच्या दर्शकांक जर इंटरेस्ट आसा, तुमकां इंटरेस्ट आसा जाल्यार हांव ईमेल करूं शकता तुमकां. ऑल डेटा आय कॅन गिव यू वेर इन इंडिया देर आर डिफरंट युनिवर्सिटीज अँड ओपनिंग्स वेर आवर किड्स, गोवन किड्स, कॅन टेक अप एस्ट्रॉनॉमी अँड एस्ट्रोफिजिक्स एज अ करियर. ओके, तुम्ही जे म्हणतात ते जॉब्स पळय आसात, जर एकेडमिक जॉब्स, रिसर्च, टीचिंग असे जॉब्स, पण not everybody is an astronomer, not everybody is an astronaut. There will be some scope for other proper office jobs as well, like most of us people. या डेफिनेटली. अनिरुद्ध, तुवें सारको एक्झॅक्ट क्वेश्चन विचारलो जो आमच्या कॉमन मॅनाच्या माथ्यान आसता की एस्ट्रॉनॉमीन कितें तरी शिक्षण घेतलें आनी तातूंत जर आमकां जॉब मेळूना. फॉर एक्झाम्पल म्हजें शिक्षण, आज जे हांव नोकरी करता त्या नोकरेन भितर हांवें शिक्षण घेवन आशिल्लें. आय स्टडीड ग्रॅज्युएशन इन समथींग एल्स अँड आय एम वर्किंग इन समथींग एल्स. इट इज द व्हेरी रेअर लकी फ्यू हू गेट टू डू वॉट दे लायक टू डू. पण एस्ट्रॉनॉमी शिकली म्हणून ती वेस्ट जायना. जशें हांवें सांगलें, जितले इन्स्टिट्यूट्स आसा, देर आर युनिवर्सिटीज, देर आर कॉलेजीस, देर आर इन्स्टिट्यूट्स. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रॉनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स पुना, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रॉनॉमी अँड एस्ट्रोफिजिक्स इन बँगलोर, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स इन बँगलोर, रमन रिसर्च इन्स्टिट्यूट इन बँगलोर, इतले आसा. मुंबय आसा, पुणे आसा. तुमी हें आयकलां आसतलें न्ही, मंगल्यान आमी धाडिल्लें तें. मंगल्यान धाडला PRL, फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी, अहमदाबाद. So many institutions, Tata Institute of Fundamental Research, you know those institutions. So इतले सगळे इन्स्टिट्यूशन इंडियान आसा, ते प्रत्येक इन्स्टिट्यूशनान फक्त टेलिस्कोप घेवन आकाशा कडेन पळयनात. दे आर नॉट ऑल एस्ट्रॉनॉमर्स देर. पीपल ऑफ डिफरंट फिल्ड्स आर इन एस्ट्रॉनॉमी. एक तुमकां जर दिसता न्ही जाल्यार एस्ट्रॉनॉमी शिकून एस्ट्रॉनॉमर जावपा जाय, इट इज नॉट करेक्ट. तुम्ही इंजिनियरिंग शिकात, तुम्ही मॅथमॅटिक्स शिकात, फिजिक्स शिकात, केमिस्ट्री एंड इवन बायोलॉजी. ओके, इवन देर इज अ फील्ड इन एस्ट्रॉनॉमी कॉल्ड एस्ट्रोबायोलॉजी. तुम्ही विचारतले बायोलॉजी एस्ट्रॉनॉमीन खंय येता. सो आमी जे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स म्हणटात, कॉमन लँग्वेजान एलियन्स, आनी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियलांचे जे लायफ आसा भायर, आउटसायड अर्थ जे लायफ आसा. आतां अर्थात पिक्चरान दाखयतात ते स्पेसांतल्यान येता आनी मागीर आमचे हिंदी पिक्चरान दाखयतात न्ही ते हिरोईने बरोबर पदां म्हणटात. नॉट दोज एलियन्स, नॉट दोज एलियन्स, बट एलियन्स विच आर रियल, लायफ इन स्पेस. सो ते डिस्कवर करपाक नवी एक एंटायर ब्रांच ओपन जाले, एस्ट्रोबायोलॉजी, जी वेस्टर्न कंट्रीजान आतां युनिवर्सिटीन कोर्सीस आसा. रोखडे 4-5 वर्सान इंडियनूय सुरू जातले. सो देर आर सो मेनी फिल्ड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी. तुम्ही कितेंय शिकले जाल्यार एनी इन्स्टिट्यूट, देर आर ओपनिंग्स, देर आर जॉब्स. प्रत्येक इन्स्टिट्यूटाच्या तातूंत हिडन एजेंडा काय ना अनिरुद्ध. प्रत्येक इन्स्टिट्यूटाची ती वेबसायट आसा, जॉब्स आर ओपनली एडवर्टायज देर. तुमचे क्वालिफिकेशन आसा जाल्यार तुम्ही अप्लाय करात. Okay, there will be a simple procedure. We have also heard of institutes like ISRO which have been doing a lot of good work. Could you tell us, say for example, how a youngster from Goa can get into ISRO? Yeah, how can a Goan kid work in? I would like to give you personal example. म्हजो कझन आसा, म्हजो मामे भाव, जाका एस्ट्रॉनॉमीन कांयच इंटरेस्ट ना. तो हांव सांगता तेन्ना धांवता. तो इज नॉट इंटरेस्टेड इन इट. तो इंजिनियर जाला आनी आज इस्रोन आसा. ही इज वर्किंग इन तुंबा. द रॉकेट लॉन्च सेंटर आसा थंय तो काम करता. सो इज वर्किंग इन एन इंजिनियर. सो वॉट एवर फील्ड यू आर इन, एस्ट्रॉनॉमी जर तुम्ही क्वालिफिकेशन घेतलें जाल्यार अवश्य तुम्ही एस्ट्रॉनॉमी फिल्डान वचूं शकतात, रिसर्च फिल्डान. You're talking about mission control scientists, technical staff. एक्झॅक्टली. पळय अनिरुद्ध, कितें आसा मॅडम, वेन मंगलयान वता, मंगलयान स्पेसान वता, मंगलयान आतां सध्या अनमॅन्ड आसा. फुडें आमी तुका आयकलां आसतलें ध्रुव न्ही, मॅन्ड स्पेस फ्लायट इंडिया करपाची आसा. सो इंडियन एस्ट्रॉनॉट जेन्ना स्पेसान वतले तेन्ना तांकां परत हाडूंकूय जाय.
Correct. ते काय थंय उरचे ना. नील आर्मस्ट्रॉंग जेन्ना स्पेसान गेल्लो, एडविन ऑल्ड्रीन, 3 people had gone, but 200 people were monitoring them on What was planet going Earth. on? People who are working on the ground are more important because they have to bring those back Yeah. safely. Okay, those people are more important. Yeah. So there is a huge number of jobs where astronomy, space is there. आणि आमच्याच कंट्रीन लुईसा मॅडम जॉब्स आसा, पण आमकां ते दिश्टी पडना बिकॉज आमी ताजे सोदून काडपाक प्रयत्न करना. दॅट इज सिंपल. But how can Goan kids take up astronomy? ओके, What does आता they have in गोवाच्या लेवलाचेर आयले आमी. गोवन किड्स, डिड यू ऑल वॉन्ट टू टेक अप एस्ट्रॉनॉमी एनी टाइम? Yes. Yes, Maybe as a All of child, you very wanted to be interesting looking at the astronaut. stars. Yes, सो and फॉर ऑल ऑफ यू अँड आमचे सगळे दर्शकूय आसा तांकां हांव सांगता, आमच्या गोंयानूच इंडियेची एक पब्लीक लेवलाची बेस्ट संस्था चलता. ओके, तुम्ही पणजे आयकलां आसतलें पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी, जुंता हाऊस पणजेन वेधशाळा आसा, आणि दॅट इट इज अ सेंटर, इट इज अ गव्हर्मेंट फॅसिलिटी. गोवा गव्हर्मेंटान केल्या ती, तुमी ताचो फायदो घेवपाक जाय सगळ्यांनी. ओके, हांवें ताचो फायदोच घेतला, म्हणून आय बिकेम सो मच इंटरेस्टेड इन एस्ट्रॉनॉमी. आय एम नॉट समबडी एस्ट्रॉनॉमर, एस्ट्रोफिजिक्स, हांवें काय रिसर्च करूं ना. आय एम ऑल्सो अ मेंबर, सो आय गॉट इंटरेस्टेड इन एस्ट्रॉनॉमी. अँड इतली कॅपॅसिटी म्हाका ऑब्झर्वेटरीन दिली की हांव आतां बसून एपिसोड करूंक शकता ऑन एस्ट्रॉनॉमी. दॅट मच पावर आय गॉट बिकॉज ऑफ द ऑब्झर्वेटरी. एम्पावर करता गोंयकारांक, सो आमी ते एम्पावर करून घेवपा जाय. जुंता हाऊसान टेलिस्कोप्स आसा, लायब्ररी आसा, सगळे फॅसिलिटीज आसा. आणि जर आमचे दर्शक पयस काणकोण आनी खंय खंय बशिल्ले आसात, रिमोट पार्ट्स ऑफ गोवा, इवन दे कॅन एसोसिएट, बिकॉज ही एस्ट्रॉनॉमी ऑब्झर्वेटरी जी आसा ते डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी अंडर गोवा गव्हर्मेंट, तांणी सगळी ती स्प्रेड केल्या. सो आमचे मडगांवां सेंटर आसा, रवींद्र भवनान, वास्को आसा, म्हापशां आसा, मोरजी बोरी विलेजान सेंटरां आसात, काणकोण सेंटर आसा, पर्वरी विद्या प्रबोधिनी स्कुलान आसा. सो एव्हरीवेअर इन गोवा इट इज स्प्रेड, द नॉलेज इज स्प्रेड, अँड देर आर पीपल वॉलंटियर्स हू आर वर्किंग विथ द किड्स, की तुमी तुमच्या शिक्षणान, तुमच्या एकाडेमिक्सान जितले थोडे शिकतात ताका भर घालपाक ही संस्था काम करता. आणि हे संस्थेन खूप प्लॅटफॉर्म दिला. खुबशे आमचे फ्रॉम 33 years इट इज वर्किंग, अँड आमच्या खूप गोंयकारांक, आमच्या भुरग्यांक प्लॅटफॉर्म दिला वयर सरपाक. ओके, सो आय थिंक खूप भुरगे आसतले जे फॅसिलिटीज घेऊन एस्ट्रॉनॉमीन करियर केला अशें. ऑफकोर्स आसा न्ही, म्हणून दॅट्स वॉट आय सेड की आमचे तुवें थोडी नांवां हांव सांगता, जस्ट हांगा चड नांवां घेवपाक वेळ ना. फर्स्ट ऑफ ऑल तुवें आयकलां आसतलें डॉक्टर विठ्ठल तिळवी, सगळे गोंयकारांनी आयकलां. इज एन एस्ट्रॉनॉमर पार एक्सलन्स. तो आमच्या ऑब्झर्वेटरीचो पणजी जी पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी ताजोच मेंबर. आज तो अमेरिकेन वचून ही इज कनेक्टेड टू स्पेस रिसर्च, अँड ही इज द पर्सन हू हॅज मेड गोवन्स प्राऊड. सगळ्यान आमचे युनिवर्सान सगळ्यान फर्दरेस्ट गॅलेक्सीज ही हॅज डिस्कवर्ड with a team of people. Really? Wow. Furthest galaxies in the universe Gowan has discovered. Okay, आमकां खबरूच ना. Correct. I told you न्ही मॅडम, आमी सोदून काडपाचे प्रयत्न करनात. ओके, डॉक्टर शर्मिला कामत आसा, who writes about astronomy, a member of the observatory, and Dr. Sachin Dev. NASA, if I'm not wrong. Yeah, she was writing for NASA. NASA, right. Dr. Sachin Dev Shenoy म्हणून आसा, he is also working with NASA. So many people are there, people from the observatory, students who have become members and have taken up a hobby. Not research, it is not a research institute. Tani IIT nasat, they are in engineering fields, they are all over the world. They are empowered because the place gives a platform for Goan kids to rise, to leap into space. That's all I can say. Okay. This PAO, it was in the news recently, right? So Hi, actually what was it that is about? आम्ही सांगितल्याप्रमाणे इट इज अ गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन रन बाय गव्हर्मेंट फंडिंग इन अ गव्हर्मेंट प्लेस. बट सध्या द ऑर्गनायझेशनाचे लोक आसा ते डेव्हलप करूंक सोदतात. सो सगळे गोंयांक एक बरी फॅसिलिटी मेळची म्हणून एक ऑडिओ विज्युअल रूम, जातून स्लायड एक प्रोग्राम्स जातले, फिल्म शोज जातले, एक लॅब. गोंयान लॅब असो खंयच ना एस्ट्रॉनॉमीचो लॅब, एस्ट्रोफिजिक्स लॅब करपाक, मागीर ऑडिओ विज्युअल रूम करपाक, आणि लायब्ररी एस्ट्रॉनॉमीची. वी हॅव सेंट्रल लायब्ररी, एव्हरीथिंग गुड फॅसिलिटीज, बट अ एंटायर लायब्ररी डेडिकेटेड ओनली टू स्पेस अँड एस्ट्रॉनॉमी. That is on the development there. Then one very beautiful facility is a virtual international observatory. म्हणजे वर्ल्डान जितले टेलिस्कोप आसात व्हडले व्हडले, इन्क्लुडिंग द स्पेस टेलिस्कोप, ते टेलिस्कोप कितें ऑब्झर्वेशन करता ते तुमकां पणजे बसून हांगा स्क्रिनार दिश्टी पडटले. reading of the Hubble telescope will be. यू कॅन सी देर. Oh. अँड आमचे गोंयचे जे MSc, BSc